सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज डॉक्टर्स डे. ते निमतान आमचे सगळे जे पळय दोतोर भाव दोतोरनी जितले आसात तांकां सगळ्याक हांव आमच्या ह्या कार्यावळींत परबी दिता. 2 मानेस्त दोतोर आज आमच्या ह्या पंगडान आसात. आमी एक त्याच विशयाचेर चर्चा करता. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात दोतोर गोविंद कामत. गोविंद कामत कितलीशीं वर्सां पणजेन प्रॅक्टीस करतात. एक बरे दोतोर म्हूण तांकां पणजेकार सगळे वळखतात. आमचे मदीं आहा दोतोर दीप भाणारी. दीप भाणारी असोच वेगवेगळ्या विशयाचेर तो तज्ञ एक्सपर्ट तांकां एक बरे दोतोर म्हणून सगळे गोंयभर पाचारतात. हांव सगळ्यान पयलीं आज दोतोर डे कित्याक मनयतात ताची तुमकां एक सामकें थोडे भितर वळख करून दिता. डॉक्टर B.C. रॉय हो एक नामनेचो दोतोर जाणें गोंयच्या म्हणटा हांव भारतीय वैद्यकीय प्रोफेशनान भितर एक मुळावण घालें. इतलेंच न्हय तर ते IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशनाचे ते पयले अध्यक्ष तांणी ह्या संघटनेची स्थापणूक केली. दोतोर खरें न्ही राजू? अपार्ट फ्रॉम दीस डॉक्टर B.C. रॉय हांणी 2 वर्सां भितर FRCS आनी MRCP ह्यो 2 डिग्री इंग्लंडाक वचून घेतिल्ल्यो सेंट बार्थोलोमेव हॉस्पिटल. आनी तांणी त्या वेळा इतलें रिक्रिएटीव आशिल्लें इंग्लंडाक वचप किंवा रावप. ही केम बॅक टू इंडिया आणि ही इज फ्रॉम बेंगाल and he was actively involved in social work, medical work, and he was a founder of Indian Medical Association and the first president of Indian Medical Association, which is the largest doctors body almost in the world. And dusre manje he was very much involved in freedom struggle, mainly because he was close to Gandhiji. He was his personal doctor and tane taka atun hadlo politicsaan. And in 1948 to 1962 he was the chief minister of Bengal. Nice. आणि त्या वेळा बरे लोक पॉलिटिक्स येवपा जाय. आजी एग्जांपल करेक्ट. मेन ताजे कितें कोइन्सिडन्स किंवा कितें म्हणा तुमी. ही वॉज बॉर्न ऑन 1st July 1882 and he died on 1st July 1962. So this was a coincidence of Dr. B.C. Roy. बरें सांगलें तुवें. B.C. रॉय IMA तो पॉलिटिक्सान आयलो म्हणजे फक्त सोपूत आपूण बरे तरेन प्रॅक्टीस करतलो ही फक्त वैद्यकीय पेशान न्ही तर राजकारणानय भितर जाय आनी ताजें मुळावण B.C. रॉयान घालें अशें म्हणूं येता. करेक्ट. एब्सोल्युटली. दोतोर गोविंद 1991 गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान तेन्ना डिक्लेअर केलें की 1 जुलय ताजो बर्थडे ऑर डेथ एनिवर्सरी आमी नॅशनल डॉक्टर्स डे म्हणून सेलिब्रेट करूंक जाय. इट स्टार्टेड इन 1991. ओके, नायस. दोतोर म्हाका एक सांगात, ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स हो एक सदांच एक कन्सेप्ट चर्चेक येता. वेगवेगळ्या व्यासपिठाचेर चर्चा करतात, डॉक्टर्साचे फोरम चर्चा करतात. मेडिकल कॉलेजींतल्यान भायर सरतकीर ताका 1 वर्स थंय प्रॅक्टीसय करची पडटा. तर तरी आसतना ताजे उपरांत ह्या डॉक्टर्सांक ट्रेनिंग गरज आसता. पळय, डॉक्टर्सांक ट्रेनिंग म्हणटा ती थ्रू आउट लायफ लागता, थ्रू आउट देर प्रॅक्टीस. सारकें खरें. आज दोतोर दीप भाणारी आनी म्हाकाय वी ऑल्सो लर्न खूब नव्यो गोश्टी. एवरी डे वी लर्न. प्रत्येक केस म्हणटा ती वेगळी आसता आनी एक्सपिरियन्स काउंट्स. सो आतां जे डॉक्टर्स ट्रेनिंग जाता मेडिकल कॉलेजांनी तातूंत पयले 4.5 वर्सां तांचे क्लासीस आनी ते सगळें आसता. मागीर 1 वर्स जे इंटर्नशीप आसता तो पिरियड ट्रेनिंगाचो आसता. पूण आमच्या वेळा आय पास इन 1975. आय जॉयन इन 1975. तेन्ना जी ट्रेनिंग आशिल्ली ती आतां इंटर्नशिपीक खूब वेगळी जाल्या. पयलीं सामकी म्हणजे क्लिनिकल एक्सपोजर खूब आसतालो. आतांय आसता पूण तो मागीर जाता. इंटर्नशिपीक तितली ट्रेनिंग जायना. ना पण गोविंद, आय विल इंटरप्ट यू. म्हाका 2-3 गजाली आसता. द मेडिसिन वॉट वी स्टार्टेड इन आय पास्ड आउट इन 1975. आय जॉइन्ड इन 1970. दॅट मेडिसिन हॅज बेसिक्स रिमेन द सेम बट एडवान्सीस हॅव कम इन अ व्हेरी फास्ट वे. दुसरें कितें जाता पळय, आमकां आतांच्या इंटर्नांक अपार्ट फ्रॉम क्लिनिकल नॉलेज वीच इज अ मस्ट, तांकां बाकीच्यो खुबश्यो गोश्टी एक्स्ट्रा शिकच्यो पडटा. आनी मेन इम्पॉर्टंट वॉट आय फील, आमच्या वेळा मेडिकल सीट आशिल्ले 60. करेक्ट. आतां जाले 200.
सो तितले नंबर ऑफ इंटर्न्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स फॉर ट्रेनिंग हॅव इन्क्रीज ट्रमेंडसली. ना पूण तुमचे वेळार ल्हानशें गोवा मेडिकल कॉलेज पणजेचें येदें ल्हानशें आशिल्लें. हय, हय, आतां तें येदें व्हडलें जालां. मल्टी स्पेशलिटी आयले, आतां कॅन्सर हॉस्पिटल येता. चड स्पेशालिटी आयल्या, चड हें आयलें. ऑफकोर्स स्टाफ चड आसा, पण आय डोंट नो वेदर तो पावता जाल्यार मे बी दे रिक्वायर टू मॉडिफाय दॅट टू. वर्कलोड खूप वाडलेलो आसा आमच्या वेळापेक्षा आतां वर्कलोड खूप वाडला. म्हज्या मनान ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स म्हणटना एक स्पेसिफीक प्रश्न आशिल्लो तो असो की गोंयच्या दोतोरांक एक्सपोजर मेळटा. फॉर एग्जाम्पल कॅन्सर म्हणटा एक अशें दुयेंस जें सामकें जवळ जवळ लास्ट स्टेजीक कळटा आनी ताजे पयलीं कळ्ळें जाल्यार तें क्युअर जावंक शकता. अशे वेळार गोंयचे सुद्दां डॉक्टरांक कितें फाट दुखता जाल्यार ताजे सिम्पटम कॅन्सरा कडेन आसूं शकता. एक बारीक बारीक कितें तरी आसा ताजे आसूं शकता. सो अश्यो केसीस आमच्या कानार येतात की अरे गोंयान भितर दोतोरांक एक्सपोजर ना. सो हें ट्रेनींग अशे वेळार खंय तरी बॉम्बे किंवा अशें एक एक्सचेंज प्रोग्राम कितें आसचो न्ही. 200 स्टुडंट्स आसता, सगळेच काय एक्सपर्ट सगळ्या फिल्डान जावंक शकत ना. सो ट्रेनींग इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस न्ही. सारकें खरें. सो जी इंटर्नशीप जातकर प्रत्येक जाण आपल्या स्पेशलिटीन वतात आनी त्या स्पेशलिटीन ते ट्रेन जाता. आनी आमच्या वेळापेक्षा आतांची ट्रेनींग एक्सपोजर खूब बरो आसा, पूण तांणी भायर वचूंक जाय, तितलें काम करूंक जाय. इमिजिएटली आफ्टर इंटर्नशीप तूं एक्सपर्ट जाता म्हूण जायना. तुवें एका ब्रांचीन लायक ऑर्थोपेडिक्सान 6 वर्सां ट्रेनींग केली सुद्दां ती सोंपना, आनीक ताज्या वयर सुपर स्पेशलिटी आसता. सो ट्रेनींग ही कंटिन्युअस. ह्याच होच प्रश्न फुडें व्हरतना म्हाका दिसता अशें की जनरल प्रॅक्टिशनर पळय जो आसा तो MBBS जावन भायर सरिल्लो आसता, ताकाय ह्यो थोड्यो गजाली समजून ताणें घेवप गरजेचें अशें दिसता. फॉर एग्जाम्पल कॅन्सर फर्स्ट स्टेजीर आसतना काय तो ऑन्कोलॉजिस्टा कडेन केन्ना वचचो ना. सो पयले स्टेजीरच जर सादे दोतोराक जर कळ्ळें की हे सिम्पटम्स आसात. हांव तुका हाजेर एक दुसऱ्या भशेन सांगता. हय. एक आतां GP आसा किंवा हांव बसलो ऑर्थोपेडिक्स, पण म्हजे कडेन एकटा आयलो मान दुखता करून. एक आमकां ती सिक्स्थ सेन्स वास येता, अरे हें आनी कितें तरी आसा. आनी हांवें अश्यो दोतोरांकूय असो चड एक्सपिरियन्स जालें की तांकां मातसो दुबाव मारता हें कितें तरी दुसऱ्यान. सो अशें हांवें खुबदां मान दुखता करून पेशंट आयिल्ले, स्ट्रेस करूंक लायले हार्ट अटॅक आसा अशें जाता. तशेंच तुमी म्हणटा तशें तो जर सिक्स्थ सेन्स डेवलप करचो पडटा ओवर अ पिरियड ऑफ इयर्स. दुसऱ्या वटेन हांव तुका म्हणूंक शकता की गोंयान आमची लिटरसी बरी आसा, फिमेल लिटरसी बरी आसा. सो इट मेक्स अ डिफरन्स फॉर अवेरनेस ऑफ मेनी थिंग्स which many other parts of India may not have. So हांगा तुका कॅन्सर बद्दल अवेरनेस आसा. तूं म्हणटा तशें सादें मान दुखता म्हणून कॅन्सर जावंक शकता किंवा आनी खंय बॅक दुखता म्हणून जावपाक शकता, हाजी अवेरनेस आसता. सो आनी बिईंग अ स्मॉल प्लेस एक्सेस टू मेडिकल केअर इज मच इजियर दॅन अ बिग मेट्रो सिटीज. सो एट द सेम टायम तूं कॅन्सरचें नांव घेतलें म्हणून सांगता हांव की over a period of last few years, I am seeing huge rise, huge numbers of cancers, different types in Goa. कित्यान जाल्या इट्स अ वर्थ डुईंग अ स्टडी. कित्यान वाडल्या रे, खूब वाडल्या. ह्या विशयाचेर आमी येवया. पयलीं मातशें इल्लें बेजीक उलयया. हय. फॅमिली फिजिशियन हो कन्सेप्ट एक्झॅक्टली डेवलप जावंक जाय. एक्झॅक्टली. जो पयलीं जनरल प्रॅक्टिशनर्स फॅमिली फिजिशियन आशिल्ले ते आतां खूब कमी जाल्या. देर शूड बी अ स्पेशल कोर्स फॅमिली फिजिशियन आनी तांकां एक 3 वर्सांचो जर फॅमिली फिजिशियन कोर्स दीत, हें ग्रावंड लेवल फर्स्ट लेवल जे मेडिकल केअर आसा ते भरपूर इम्प्रूव जातलें. ब्युटिफूल. गुड. बिकॉज तो गॅपूच सद्या आसा. तूं डायरेक्टली MBBS जातकर तूं सुपर स्पेशलिटीन वता. सुपर स्पेशलिटीन गेलो की तूं तातूंतूच उरता. फॉर एग्जाम्पल हांव किंवा डॉक्टर दीप आमी गायनेकान किंवा हातून ऑर्थोपेडिक्सान गेले, बाकीच्यो ब्रांची आमच्यो नॉलेज ना. इट इज अ वायड सब्जेक्ट. सो फॅमिली फिजिशियन आसत जाल्यार एका तेंपार तुमी म्हणटात ते म्हज्या ल्हानपणान बी फॅमिली फिजिशियन आसताले.
तो तूं ताजे बरें गेले त्या ताका फॅमिली हिस्ट्री खबर आसतली हाका अमकें जावंक शकता तमकें. हांवें आयकल्लें न्हय की मदीं फॅमिली फिजिशियन MD येवपाचें आसा म्हणून. आय डोंट नो खंय पावलां तें कितें जाला म्हणून. ओके. पूण तो फॅमिली फिजिशियन MD जावंक जाय. एक्चुअली IMA कॉलेज फॉर जनरल प्रॅक्टिशनर्स अँड फॅमिली फिजिशियन म्हणून सुरू केल्लें. आतां एट प्रेझेंट कितें आसा तें मात आय एम नॉट अवेअर. आय एम ऑल्सो नॉट. दे हॅव स्टार्टेड दीस नॅशनल लेवल. ओके. दोतोर तुमी जेन्ना मेडिकल कॉलेजीन भितर सरिल्ले तेन्नाच्यो फीज आतांचे फीज हातूंत भितर कितें तुमकां कितें अभ्यास आसा? बिग डिफरन्स कित्याक सांग म्हज्या यादी प्रमाणे आमकां MBBSाक 125-150 रुपया टर्म फी आसताली. आनी म्हाका याद आसा म्हाका 175 आनी म्हाका याद आसा म्हजी MS ऑर्थोपेडिक्स 200 रुपयान टर्म फी आसताली. दॅट्स हाव. आतां फ्रॉम वॉट आय हियर मेडिकल कॉलेजानूच फी कॅन डिफर फ्रॉम 10,000 to 50,000 डिफरंट कॉलेजीस पर इयर. गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट तर 2 lakhs to 50 lakhs कितेंय डिफरन्स जाता. अँड आय एम नॉट काउंटिंग द कॉस्ट ऑफ द बुक्स हॉस्टेल अँड अदर थिंग्स. सो एक गरीब भुरग्याक जर दोतोर जातलो जाल्यार सोंपेपणां आसा काय फक्त पयशे मोडचे पडटात? अशें कांय ना. गरीब भुरगे सुद्दां आमच्या वेळार दोतोर जाले आनी आतांय जाता. खंयच्यान तरी तांकां फंडींग येता. देर आर लॉट ऑफ रोटरी क्लब्स NGOs किंवा गव्हर्मेंट दिता. इनफॅक्ट म्हाका EBC इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास कितें तरी स्कॉलरशीप EBC ती घेवन हांव म्हजें MBBS केलां कित्याक हांवूय तेन्ना आज आसा तसो ना. बरोबर. सो वी हॅव ऑल्सो कम हार्ड वे. आनी आतां तर म्हाका दिसता कोणाकूय कडेन जर फंडींग ना सो मेनी पीपल कम ऑर्गनायजेशन्स कम एंड फॉरवर्ड एंड दीस. ओके. भुरग्यांनीच आपली तयारी करूंक जाय शिकपाची. बरोबर. आमकां आनीक चड दोतोर जाय? आमकां रेशियो जर पळोवची आमचो गोंयचो स्पेसिफीक जाल्यार इट्स अबाउट 1 doctor to 750 to 800 people, which is a very good ratio. कित्याक WHO म्हणटा तुमकां 1 to 1000 इज अ रायट रेशियो. करेक्ट. आनी ऑल इंडिया जर पळोवची देर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन्स. फॉर एक्झाम्पल तामिळनाडू स्टँड्स फर्स्ट, Kerala next, third Goa, and you of course then other this. And if you go to Bihar, Jharkhand, 1:5,000, 1:7,000. And I feel गोंयांत तरी आनी एक डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज आसपाक जाय. मे बी इन प्रायवेट सेक्टर. कित्याक सांग आमचे कितलेशेच भुरगे दोतोर जावपाक बेळगांव वता, मणिपाल वता किंवा चायना वता किंवा रशिया वता. त्या भुरग्यांक तरी हांगा आमी फॅसिलिटी दिवपाक जाय. म्हणजे जो गोंयचो पयसो पळय जो भायर वता बरोबर तो गोंयच्या गोंयांत उरूंक जाय. साऊथ गोवा जे पळय हॉस्पिटल आसा तें एका प्रायवेट एजन्सीक दिवन तें हॉस्पिटल चलोवपाचो एक प्रस्ताव आशिल्लो. बरोबर. तुमकांय दिसता आनीक कॉलेज आसची? जाल्यार बरें दिसता म्हाका. जाल्यार बरें. पूण पळय मेडिकल कॉलेज म्हणटा तें वॉल्यूम ऑफ पेशंट्साचेर आसा. तुवें 200-400 सीट केले आनी पेशंट जर थंय ना जाल्यार फायदो कांय ना. बरोबर. इट इज नॉट मेडिकल कॉलेज म्हणटा क्लासरूम कॉलेज न्हय. आनी मेडिकल कॉलेज म्हणटा ते स्टुडंट्स आसा, पेशंट्स आसा म्हणून दोतोर आसा. बाकीचे प्रोफेसर आनी बाकी सगळे थंय आसता बिकॉज पेशंट आसा म्हणून. सो गोंयांत तितलो वर्कलोड आसा काय ना हाजेर अभ्यास करचो पडटलो. पूण तो म्हाका कितें दिसता की गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां बरें आसा. बाय नो मिन्स नो बडी कॅन चॅलेंज दॅट. नंबर 1. नंबर 2, आमकां अपार्ट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज वी गॉट व्हेरी गुड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इन म्हापसा, पोंडा, वास्को अँड मडगांव. सो वी हॅव इनफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. आतांच्या तेंपार ओन्ली लोकल भुरगे म्हणून येना, इट्स ऑल इंडिया एंट्रन्स. सो वी शूड नॉट से आमच्याच भुरग्यांक न्ही तें. इट इज फॉर ऑल इंडिया. अँड इफ गोवा कॅन इम्प्रूव इन एज्युकेशनल डिरेक्शन, इन एज्युकेशनल फील्ड, वॉट एवर, मे बी इंजिनियरींग, मे बी बरोबर, इट इज अ बेस्ट इंडस्ट्री. डॉक्टरांची गरज ऑल ओव्हर इंडिया
जरूर आसा. आनी गोंया मे जशें तुमी सांगलां तशें की 1 in 700 ऑलरेडी बरो आसा. पुणून आमी गोंयचोच विचार करूंक जायना. आमी आमच्या देशाचो पूर्ण विचार करत जर तर आय थिंक वी नीड मोर कॉलेजीस आनी मोर बरी ट्रेनींग जावंक जाय. आमचे भुरगे पयलीं आमकां फक्त गोंय तितलेंच आसतालें. चॉयस म्हणटा तो गोंयांत गोवा मेडिकल कॉलेज मेळ्ळें ना जाल्यार मागीर BSc वचपाचें आसतालें. आतां भुरग्यांक इतलो चॉयस आसा आनी स्पेशली थँक्स टू नीट बी तांकां ऑल ओवर इंडिया सगळें ओपन जाल्लें आसा. आनी ज्यो फॅसिलिटीज सुपर स्पेशलिटी गोंयांत ना त्यो आतां ते भुरगे भायर वचून करतात. कितले जाण कोण कार्डियोलॉजिस्ट जाल्यार आमकां गोंयांत नाशिल्ले न्ही. कार्डियाक सर्जन्स जाल्यार सद्याचे गोवा मेडिकल कॉलेज कार्डियाक युनिट चलता किंवा कार्डियाक मेडिकल डिपार्टमेंट चलता. तेजे सगळे भुरगे भायर वचून ट्रेन करून गोंयांत सर्वीस करता. वी शूड बी प्रावड ऑफ देम. सो आतांचे जे भुरगे आसा तेय तांचो एम आसता की खंय तरी बऱ्या इन्स्टिट्युशनान वचून लायक ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सीस थंय वचून ट्रेनींग घेवन ते येतात. सो खूब इम्प्रुवमेंट जाला पयलींच्या परस. पयलें लिमिटेशन उरतालें सगळें. एक्झॅक्टली. दोतोर ह्याच प्रश्नाक फुडें घेवन वता. मेडिकल कॉस्ट, इन्वेस्टिगेटींग कॉस्ट, एकूण जो पळय खर्च आसा तो वाडटा. सो तो कसो पळयतात तुमी? वेल राजू, दॅट्स अ हॉट टॉपीक. म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल आमच्या लोकांची एक मेंटॅलिटी आसा की डॉक्टर्स म्हणटा तो फ्री आसूंक जाय किंवा सवाय देव म्हणटा की देव तसो फुकट दिता. आमच्या लोकांची एक मेंटॅलिटी आसता. आनी ती जाल्या कित्याक सांग, आमची कंट्री फ्रॉम वन स्टेज टू अदर पावले आमी. आनी म्हाका याद आसा एक टॉपिक बरो आशिल्लो, हाऊ टू प्रॅक्टीस सोशलिस्टीक मेडिसीन इन अ कॅपिटलिस्ट सोसायटी. वी आर इन कॅपिटलिस्ट सोसायटी. येस. And how they expect doctors to practice in socialistic manner? Yes. Not possible. Number 2, जेन्ना डॉक्टराचे किंवा मेडिकल कॉस्ट तुम्ही म्हणटा तेन्ना तुम्ही 2-3 गजाली याद धरूंक जाय. एक म्हणजे कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स हॅज ट्रेमेंडसली जम्प्ड अप. वॉट एवर द गव्हर्मेंट मे क्लेम, द कॉस्ट ऑफ एसेन्शियल मेडिसिन्स हॅज जम्प्ड अप ट्रेमेंडसली. म्हाका याद आसा आमी पयलीं एक IV सेट, निडल आनी बॉटल धरले 100 रुपयान काम जातालें. आतां तितलेंच करपाक तुका 1000 वयर कॉस्ट येता. हय, हॉस्पिटल ताजें आहा तो सांगतलो तुका. दुसरें इन्वेस्टिगेशन. आतां इन्वेस्टिगेशन थोड्योश्यो गजाली आमकां करच्योच पडटा. थोडे म्हणटा कितें इतलें कित्याक इन्वेस्टिगेशनाक गेलीं. तूं म्हणटा तपास बाकी तपास. तुका एक एग्जांपल दिता राजू. आय विल गिव यू वन एग्जांपल. तूं फाल्यां समजा कॅज्युअलिटीन बसला, एक पेशंट विथ चेस्ट पेन आयलो. सी इज अराउंड 50-60, हायपरटेन्शन, डायबिटीज आनी चेस्ट पेन. खंयच्याय दोतोरा डायग्नोज तकलेन येतलें हार्ट अटॅक. 50-60 years, डायबिटीक, हायपरटेन्शन. फर्स्ट डायग्नोसीस फॉर चेस्ट पेन वील बी. सो एज अ हार्ट अटॅक टू रूल आउट तुका 2-4 गजाली करच्यो पडटा. एक म्हणजे कार्डियोग्राम काडूंक जाय. दुसरें म्हणजे थोडेशे हाजे एन्झायम्स आसता, कार्डियाक एन्झायम टेस्ट, ते करचे पडटा. मे बी इको करचो पडत किंवा आनी कितें करचें पडत. आतां हे सगळ्याक पयशे लागतात. आनी दुसरें काडून जायना. 24 वरान आनीक काडचो पडटा. तो सोड, हे इतलेंच करपाक पयशे लागता न्ही. आनी सगळें नॉर्मल येता. तो पेशंट भायर वचून सांगता कितें, आरे आपूण थंय गेलो रे, मातशें दुखतालें रे, ताणें इतलें बील दिलें मरे. विजावीस उलटें कर. तूं आयलें कांय ना रे, चल रे घरा. आनी घरा वचून ताका एटॅक घेवन काय केल्लो. अरे कितें रे, आपूण गेलो मरे दोतोरागेर, कांयच केलें ना. बरोबर. सो हू इज रायट नाव. सो इन्वेस्टिगेशन तर करूंकूच जाय. बरोबर. नंबर 2, आतां नवीन पळय मशिनां आयल्या. से फॉर एक्झाम्पल CT स्कॅन, MRI, पॅट स्कॅन. आतां पॅट स्कॅन करूंक गेल्यार 20-25 हजार रुपया खर्च आहा तुका. CT करूंक गेल्यार एक 5,000 खर्च आहा. MRI केल्यार ह्या मशिनाकय कॉस्ट पडटा इन क्रोर्स. AMC आसता, कॉस्ट ऑफ मशीन, ताचेर बँक इंट्रस्ट, स्टाफ, तुजे टेक्निशियन दवरूंक जाय, मागीर रिन्युअल AMCs आसता. आनी एक दीस जर तुजें तें मशीन बंद पडलें न्हय
हांचे सदांच बंद पडलेलें आसता तें सदांच चालू दवरतलो जाल्यार तुवें कंटिन्युअस कितें तरी एक्झॅक्टली कॉस्ट ऑफ ट्रिटमेंट वाडला पण दोतोरां खातीर वाडला काय सोसायटीन सगळ्यांच वाडला आणि दुसरें हे सगळे Correct. टेक्नीक सगळेंच वाडला. टेक्नीक येत आहात म्हणजे त्यो मेडिकल आतां कॅरान येतल्योच इतलेंच राजू Exactly, हय. पयलीं 25 वर्सां पयलीं 30 वर्सां पयलीं 8-10 हजारांनी तुका फ्लॅट मेळटालो हॉस्पिटल घालपाक एक्झॅक्टली म्हज्या वेळार हांव 28 वर्सां पयलींचेच सांगता हांवें जे फ्लॅट घेतलेलो हॉस्पिटल घाला ते 10,000 पर स्क्वेअर मिटरान आज तुका तेंच हॉस्पिटल जर घालतलो तूं 80-90 1 लाखान पडटा सो तो कॉस्ट तूं खंय पास करतलो सी हॉस्पिटल चलोवंक जाय तुजो इन्वेस्टमेंट तुवें रिकवर करूंक जाय प्लस फ्युचराक तुवें जोडूंक जाय टू इन्वेस्ट मोर एक्झॅक्टली तुका जर बऱ्यो फॅसिलिटीज दितलो एड करतलो जाल्यार तुवें जोडून त्या ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चर तुवें डेवलप केलां तातूंत जोडून तुवें तें नव्या इन्फ्रास्ट्रक्चरांक घालूंक जाय आनी तें जर तूं बँक लोन्स बी तूं सारकें फारीक केलें ना जाल्यार ते तुजें दोतोर म्हणून पळोवपा ना ते तेन्ना दोतोर म्हणून पळोवचें ना बरोबर. सो इन शॉर्ट सांगपाचें की टुडे कॉस्ट ऑफ रनिंग अ हॉस्पिटल कॉस्ट ऑफ प्रोवायडींग मेडिकल सर्विसीस हॅज इन्क्रीज ट्रेमेंडसली ती आमकां पेशंटाक पास करूंकूच जाय बरोबर बरें गोविंद म्हाका सांग तुजें आतां हॉस्पिटल आसा एनी हॉस्पिटल तुका गव्हर्मेंट रेट दितना लायटीचे रेट कमर्शियल उदकाचे रेट कमर्शियल टॅक्सीस कमर्शियल आतां कोयराचो हें तें कितें केलां तें ताजेंय कमर्शियल एक्झॅक्टली मागीर वेर इज द सपोर्ट आनी परमिशनां कितलें लागता हें परमिशन तें परमिशन तें परमिशन अशें 10 सर्टिफिकेटां घेवंक जाय. तुमकां हॉस्पिटल म्हणून खंयचीच सवलत मेळना ना कांयच ना इट्स कमर्शियल एस्टॅब्लिश म्हणून गव्हर्मेंट म्हणजे तूं पळयता काजिनो घाल किंवा हॉस्पिटल किंवा हॉस्पिटल घाल ओ हॉस्पिटल सामकें कांयच फरक ना ओके म्हाका एक सांग प्रायवेट हॉस्पिटलां विजावीज गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां तुवें उदाहरण म्हणलें कॅपिटलिस्ट सोशलिस्टीक हय गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां चड येवप बरी काय एक्सपर्ट्स चड आशिल्ले प्रायवेट मेडिकल कॉलेजीस प्रायवेट हॉस्पिटलां येवप फायदेशीर डिबेटेबल टॉपिक तुजो कित्याक मेडिकल कॉलेजान सुद्दां दे गिव लॉट ऑफ सर्वीस सामकें देर इज नो डावट अबाउट इट फॉर एग्जाम्पल कार्डियाक any- युनिट इज द वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया न्ही हांव कितें म्हणटा गोंय हे एक एक्सेप्शन टू द रूल हय गोवा इज एक्सपेन्सिव कारण खंयचोच भायर न्ही महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकान गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी वचप म्हळ्यार डेंजर डेंजर गोवा वी आर गेटिंग व्हेरी गुड सर्वीस सारकें सारकें ऑफकोर्स दे हॅव देअर ओन इश्यूज दे हॅव देअर ओन प्रॉब्लेम्स करेक्ट and probably some people don't want to go there because of so many reasons. Maybe you cannot analyze it here. एक्झॅक्टली But if you can affording, if you are this thing, private is definitely preferable. प्रिफरेबल म्हजें मत न्हय हय दोनी ग्रो जावंक जाय दोन्ही grows दोन out. equal- दोन्ही grows out. इक्वली इट शूड बी अ फेअर कॉम्पिटिशन बिटवीन प्रायवेट हॉस्पिटल्स अँड गव्हर्मेंट हॉस्पिटल कित्याक बींग अ गव्हर्मेंट हॉस्पिटल थंय रश चड आसता क्लास ऑफ पेशंट्स वेगळे आसता आनी तुका जाय तशी सर्वीस थंय मेळूंक शकना तुजे कडेन पयसो आसा इट इज लायक गोईंग टू रोड सायड रेस्टॉरंट किंवा एक साद्या हॉटेलांत पणजेन आनी सिद्धार्थ गोवा आनी व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांत वचपाची बरोबर. सो तुजी एफोर्डेबिलिटी आसा बरोबर त्या प्रमाणे तूं त्या प्लेसीन वतलो सो त्या प्रमाणे सगळ्या कडेनूच फॅसिलिटी व्हडलें गरीब लोक जो एफोर्ड करूंक शकना ते मेडिकल कॉलेजान वता तांकांय थंय फॅसिलिटी बरी मेळूंक मेळूंक जाय जाय सामकें 100% मेळूंक जाय बरोबर पयशे आशिल्ल्यानूच बरी सर्वीस घेवची अशें कांय न्हय गोंयांत तर अशें आहा पयशे आशिल्ले आज गोवा मेडिकल कॉलेजीन वतात कारण बरे तरेन बरे दोतोर दॅट इज अ पॉझिटीव थिंग न्हय एक्झॅक्टली हांव गेल्लो न्ही गोवा मेडिकल कॉलेजान हां म्हाका जेन्ना चेस्ट पेन जाल्ले आय वेंट टू गोवा मेडिकल कॉलेज आय एम प्रावड ऑफ माय अल्मा मॅटर सो देर इज नो प्रॉब्लेम पुणून वन शूड नॉट ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ अदर दोनूय ग्रो जावंक जाय मेडिकल कॉलेजूय ग्रो जावंक जाय आनी प्रायवेटांनी कित्याक सगळ्योच फॅसिलिटी मेडिकल कॉलेजान येवंक शकना थोड्यो बरोबर त्यो प्रायवेटान येता आनी थोड्यो गोश्टी
प्रायवेटान येवंक शकना ते मेडिकल कॉलेजान येता. बरोबर. अशे तरेचे एक हो पळय जो व्यू पॉयंट आसा तातूंतल्यान एक असो विचार आयला की प्रायवेटाकय ग्रो जावपाक दिवपाक जाय. एक्झॅक्टली. ऑफकोर्स एक्चुअली दे शुड बी सपोर्टिंग प्रायव्हेट हॉस्पिटल. बाबा आमची प्रायोरिटी आम्ही बेसिक हेल्थ केअर किंवा बेसिक नीड्स. करेक्ट. तुम्ही ॲडव्हान्स करा, आम्ही तुमकां हेल्प करता. फाल्यां हांव एक जर समजा पॅट स्कॅन हाडलें 20 crores or 25 crores, एक्झॅक्टली. फाल्यां तूं परत दुसरें एक हाडून घालता. गोंयांत कशी चलतली? एक्झॅक्टली. सो तूं म्हजे कडेन कॉम्पिटिशन करता. सो प्रायवेट हाजे बद्दल एक पॉलिसी आसपाक नाका की ह्यो गजाली आमी प्रायवेटाक दितले टू डेव्हलप आनी ह्यो गजाली आमी भरपूर करतले. म्हणटकीर एक क्लियर कट एक व्यू पॉयंट वतलो प्रायवेट इन्व्हेस्टमेंट करतले की आमी बाबा हें हाडटले, आमकां गव्हर्मेंट कॉम्पिटिशन करपाना. एक्झॅक्टली. पूण असो दृश्टिकोन गोंयान आसा? आय डोंट थिंक सो. बरोबर. आय डोंट थिंक सो. बरोबर बरोबर. हो दृष्टिकोन जाय, कारण सगळ्याच कडेन गव्हर्मेंटान आपले पयशे आनी आपली एनर्जी घालून उपयोग ना. सामकें बेसीक हेल्थ केअर आसा न्ही. आय टेल यू, बेसीक हेल्थ केअर, हायजीन, सेफ्टी. सो हाजो सगळी प्रायमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ह्या बऱ्यांतली बरी प्रायमरी हेल्थ सेंटरान तूं वच व्हेरी गुड. म्हणजे आय स्टील कॉल दयानंद बांदोडकर वॉज द गाय हू डीड प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स इन ऑल ओव्हर गोवा. ओके. विथ डिस्पायट ऑफ सो मेनी constraints in 1960s. Correct. If primary health center has regular doctors, adequate nurses, adequate support staff, ambulance, hangi jata ambulance asa driver na, driver asa ambulance asa tire puncture. No, these are facts. I have seen all this. आणि नर्स कितें आज तूं लिव्हर गेली, दुसरी मॅटर्निटी लिव्हचेर गेला, रिप्लेसमेंट खंय आसा? हो जो कन्सेप्ट आसा न्ही प्रायमरी, सेकंडरी एंड टर्शियरी, हो कन्सेप्ट डिवेलप जावंक जाय. प्रायमरी हेल्थ सेंटरान जर तुजे फॅमिली फिजिशियन कन्सेप्ट आयलो, जे बेजीक सगळं जर ट्रिटमेंट प्रायमरी हेल्थ सेंटरान मेळ्ळो, तांकां जमना तांणी सेकंडरीन गेले. म्हणजे आझील आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 5 आसा. आझील हॉस्पिटल, मारगांव, ऑस्पिसियो, हांगा वास्को, पोंडा आनी खंय आसा 4. ना ती हें 4. सो ही 4 सेंटर थंयच्यान थंय पेशंट वचूंक जाय. आनी तांकां जर जमना तांणी टर्शियरीन वचूंक जाय. बरोबर. आतां आमी मेडिकल कॉलेज ओवरलोडेड म्हणटात. खरेंच त्या रेजिडंट डॉक्टर्स आसा न्ही तांकां हांव हांगा थंयच्यान सगळ्या डॉक्टरां वतीन आनी हाज्या वतीन सलाम मारता. कारण द वे दे वर्क ते सामके दिसभर कामान. एक्झॅक्टली. आमी पळयलां. हांवें जावंक जायना. बरोबर. टर्शियरी केअर हॉस्पिटल जे मेडिकल कॉलेज आसा थंय असल्यो मायनर म्हणून किंवा कितें केजे थंय पावूंक जायना. हांव म्हळ्यार तशें हेल्थ सेंटर बरी करा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां बरी करा. आतां ते ही जी स्कीम केल्या न्ही इट्स व्हेरी गुड. बॉन्ड हे ते कितें बॉन्ड आसता तो बॉन्ड व्हेरी गुड. पूण म्हाका एक दोतोर सांगात, गोंयान भितर प्रायवेट आतां येवपाक लागल्यात, व्हडली प्रायवेट चेन हॉस्पिटलां येवपाक लागल्यात. गोवा मेडिकली कॉलेज वाडटा मोठ्या संख्येन. प्रायवेटान कितें आसचें, गव्हर्मेंटान कितें आसचें, नवी फेसिलिटी कश्यो येतल्यो, इन्व्हेस्टमेंट कसो येतलो, ह्या संदर्भान तुमी इतलीं वर्सां प्रॅक्टीस करतात. गव्हर्मेंटान तुमकां केन्ना विचारलां? हांव अशें म्हणटा तेन्ना एक कन्सल्टेटीव बॉडी नाका, एक सल्लागार नाका सरकाराक करपी. आपणाकच सगळें कळटा म्हूण सरकार करपाक लागलो तर कशें जातलें? व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट तुजो की वी आर partners in providing health care to the people of Goa. I am proud of it. Correct. We are equal partners. Almost you can say 50%, right? Third. Everyone in India, private sector providing 80% of medical facilities, government is only 20%. Maybe some ratio up and down in Goa. So इतले जेन्ना आमी हातभार लायता तेन्ना आमकांय खंय तरी कन्सिडर करूंक जाय. एंड वी वॉन्ट गव्हर्मेंट ऑल्सो टू ग्रो, बिकॉज मेडिकल कॉलेज जे आसा ते आतां फाल्यां आमच्या थंयच्यानूच भुरगे तयार जातले न्हय. बरोबर. सो इक्वली आमी जशे ग्रो जाता तशें मेडिकल कॉलेजूय ग्रो जावंक जाय. कित्याक आमचें हेल्थ, फ्युचर हेल्थ इज इन द हँड्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन. हो चीफ मिनिस्टर जावन गेलो.
दोतोर विलीक खुबश्यो गजाली कळटाल्यो. FRCS तो इतलो अभ्यास आशिल्लो, तो स्वता पॉलिटिक्स करता आसतना ऑपरेशनाय करतालो. हांव त्याच अनुशंगान म्हणून BJPन भितर जे पळय दोतोर आसात तांकांय अशें दिसना की एक कन्सल्टेटिव्ह बावळी करया, तांकां विचारात घेवया. इट शूड बी मेडिकल पीपल इनवॉल्ड एज एडवायजर्स. सारकें तेच म्हणटा हांव. तूं म्हणटा तो सारको पॉयंट. म्हणून कितें करुया? बरोबर, सरकाराकच सगळें कळटा अशें सरकार धरून चलता. हांव कॉमेंट मारना. इट इज तूं पत्रकार, तूं इन्फरन्स काडपाक बेस्ट मनीस. म्हाका सांग, मेडिकल एथिक्स हो एक सिरियस विशय आनी खूब चर्चा ताजेर चलता. एकदां दोतोर सारके वागनात, फक्त प्रॉफिट मोटीव आसता, फक्त पयशे करपाक आयल्यात, ताका लागून रुग्णांचेर अन्याय जाता. सिरियस पेशंटाक दाखल करून घेनात, पेशंट दाखल करून घेतल्यात पयलीं पयशे मागतात. हें सगळें पयशे चल्लां. हाका वाट कशी सोदप? कारण हें जातलेंच. निमाणें प्रोफेशन हें जेन्ना हार्ड कोर प्रोफेशन जावपाक लागतलें, जेन्ना चड पयसो तातूंत येवपाक लागतलो, हॉस्पिटलांक खूब पयसो घालून तयार जातली, अशे तरेचें कांय प्रमाण येत रावतलें. पूण कांय प्रमाणावर थोडे तरी असो नाही. मेडिकल एथिक्स म्हणटा न्ही, दॅट इज नॉट ओनली तूं म्हणटा अशें बिलांचे इट डजंट कम टू पयशे. पयशे इज जस्ट वन पार्ट. ओके. एंड अगेन इट डजंट कम इन एथिक्स. करेक्ट. तूं कितली फी घेता, हांव कितली फी घेता तूं ठरोवपाक कोण? सारकें. बरोबर. करेक्ट. म्हजी एक्सपर्टायज, म्हजे टॅलंट, हाऊ मच आय एम सेलिंग इज नॉट टू बी डिसायडेड बाय थर्ड पर्सन. बरोबर. सो म्हाका दिसता तें चार्जींग पॅटर्न आमी कुशीन दवरुया. एथिक्स म्हणटा पळय, एथिक्स म्हणजे कितें? डॉक्टरान कसो वागूंक जाय, पेशंटाचे कसो ट्रिटमेंट कसो करूंक जाय, ताजे बद्दल किंवा ताजे फॅमिली कडेन कसो उलोवपाक जाय. समजा एनी बॅड न्यूज जाली, हाऊ टू ब्रेक इट. तुजी आनी तुज्या कलीग डॉक्टरा कडेन कशी बिहेवियर आसूंक जाय. ओके. लक्षान आयलें न्ही? आनी तूं कोणाक पेशंटांक रॉंग सांगून रॉंग सर्जरी करप नासता किंवा मिसगायड करप नासता. हें सगळें एथिक्सान येता. आनी हें सगळें अनफॉर्च्युनेटली आतां लेटेस्ट म्हाका खबर ना, पण इट इज नॉट बींग तितली ताका महत्व दिना एट द MBBS लेवल करिक्युलम. ओके. करिक्युलमान इतलें महत्व दिना. आनी म्हाका याद आसा, हांव एक वर्सा आमी डॉक्टर सालेलकर फावंडेशनचे हें करताले कॉन्फरन्स एवरी इयर. आनी वन डे फूल seminar of about 6 hours was only on medical ethics. Different aspects of medical ethics. आणि व्हेरी तज्ञ डॉक्टर, सिनियर डॉक्टर्स खूब येवन तांणी काम केलें. आनी इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट सिम्पोजिया आय कॅन रिमेंबर. डॉक्टरांचे एथिक्स अबाउट पयशांचें किंवा हें म्हणत तें आय वूड स्टील से लेट पीपल, आय मे चार्ज से एनी फी, बट आमचे पेशंट शूड बी अफोर्ड टू पे मी दॅट मच न्ही. तेही तोय असंच महत्व. सो इन अ सोसायटी बॅलन्स आसपाक जाय. करेक्ट. आतां म्हजे कलिग्स म्हाज्या बरोबर MS पास जाल्ले बॉम्बे युनिवर्सिटी, देअर कन्सल्टेशन फी टुडे इज 3,500. ओके. नो विल इट बी प्रॅक्टिकल इन गोवा? करेक्ट. इज इन बॉम्बे. म्हणजे सगळे ऑर्थोपेडिक कलिग्स खूब आहा. बरोबर. बिकॉज आय डीड माय MS इन बॉम्बे युनिवर्सिटी. नंबर 2 अबाउट द बिलिंग म्हणटा तशें तुका सांग, वेजोळां उलयलां तसो मेडिसीन एप्लायन्सीस इन्स्ट्रुमेंटेशन कॉस्ट खूब वाडला. सो दॅट ऑल्सो पार्ट ऑफ द फीज. पण ताच एथिक्सान तें बसना. पण दोतोर त्याच पॉयंट धरून माल प्रॅक्टीस हो जो पळय विशय एथिक्स आनी माल प्रॅक्टीस आसा पळय, गो टुगेदर. ओके. एथिक्स म्हणटा ते दोतोर दिपान सांगलां अशें शूड बी, it is not classroom teaching. We also belong to the same society. बाकीचे कडेन एथिक्स कितें चल्ल्या ती तुका खबर आसा. सामकें सगळे क्षेत्रांत भितर. दॅट डजंट मीन आमी फॉलो करची न्हय. बरोबर. एथिक्स शूड बी टॉट, प्रॅक्टिस्ड इन MBBS लेवल, इंटर्नशीप लेवल, मागीर तांची रेजिडन्स आसता तेन्ना. आनी एथिक्स शिकोवपाचें नासता, थोडी इम्बायब करपाची आसता. सो तुजे वयले लोक जर बरें एथिकली कितें फॉलो करता तें नेचरली सकयल ऑटोमॅटीक येता. ते अरे हांव अशें करतालो म्हणून तूं अशें कर अशें सांगपाचें नासता. हालीं आतां एक नवी कॉन्ट्रोवर्सी हालींच तयार जाली, येदो व्हडलो बोवाळ गोंयांत जालो. सो त्याच अनुशंगान म्हजो फुडलो प्रश्न तुमकां, मिडिया एंड डॉक्टर
आय थिंक हय मिडिया, सोशल मीडिया, तूं पत्रकार, टीव्ही किंवा बाकीचे, हय they are unnecessarily creating problems for doctors in various aspects. हय तूं खूपदां गोमंतकाचेर येता, डॉक्टराचे हलगर्जीपणे रुग्ण दगावला. आता डॉक्टराची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण ठरयता? राजू नाईक. वॉट क्वॉलिफिकेशन्स यू हॅव? बरोबर. आनी कितें 4 सुद्दां डेथ जाली, 5 न्यूज येता हाजी की डॉक्टराचे निग्लिजन्स मुळे पेशंट दगावले. कोणें ठरवप? देर इज सम हे न्ही. सो पत्रकारांनी नाका थंय आपलें तोंड घालचें न्हय. ना पूण दोतोर स्पेशली फॉर सायन्स. दुसरी बाजू हाजी अशी की जेन्ना चड जालें तेन्नाच बातम्यो आयल्यो. तुमी 10 वर्सां पयलीं खंय बातमी येताली? आतां सोशल 10 वर्सां पयलीं तुमकां टॉपीक चड आसताले, बरें आसतालें. आतां तुमकां नाका आशिल्ले टॉपीक जाय पडटा. ना पूण तशें ना. आतां खूबदां अशें जालां, आरोप जाल्यात की दोतोर थंय पावलो ना, दोतोरान ताका हॉस्पिटलान व्हेलो ना, हॉस्पिटलान ताका एक करपा आशिल्लें 2 ऑपरेशनां केलीं, आनी कांय अश्यो गजाली जाल्यो. ह्यो हलगर्जी आनीक आळसाय, ह्यो 2 गजाली. 2 गजाली म्हाका दिसता. तूं अशें सामकें तूं असो छाती दोतोर, हांव तुका दोनूय दोतोरांक तुमकां हांव एक एथिक्स मानपी दोतोर म्हूण वळखता. तुमी काळजार हात धरून सांगूं शकतात की बाबा मिडिया करता तें सामकें चूक? न्ही, म्हज्या म्हणण्यान चूक म्हणना हांव तुका. हांव इतलेंच म्हणटा की यू जम्प द गन. निग्लिजन्स म्हणून प्रूव करपाक मेडिकलची बॉडी आसा, मेडिकल कावन्सील आसा. लेट डेम प्रूव इट इज निग्लिजन्स. तुमी कशें डिसायड करूं शकता की तें, तुमी कशें म्हणूं शकता की तें ऑपरेशन गरज नाशिल्लें म्हणून? ऑन वॉट बेसीस डू यू से दॅट? डॉक्टराक दिसता ऑपरेशन जाय, ताणें केलें ऑपरेशन. आतां हाव कॅन अ ले पर्सन डिसायड इट इज नेसेसरी? ना, ले पर्सन जायना. तें कोण तरी भितरलोच एक मनीस, भितरलोच एक दोतोर हें इन्फॉर्मेशन दिता. मागीर पेशंटाचे सोयरे पयलींच अस्वस्थ जाल्ले आसात, ते हें इन्फॉर्मेशन घेवन प्रेसाक मेळटा. सो प्रेस, ओके, प्रेस शूड बी वायज इनफ टू काउन्सल देम. ना पूण दोन्ही आसता. आज प्रेस राजीव केसी आसता पळय, आय एम एन ऑब्स्टेटिशियन. आज एक पेशंट डिलिव्हरी जाता आसतना सगळें नॉर्मल आसता, सडनली इट टर्न्स इनटू अ बॅटलफिल्ड, जे इनस्पायट ऑफ बेस्ट ऑफ द सिनियर डॉक्टर्स बरोबर. आनी कितें तरी जाता, आमचे कडेन फॅसिलिटी त्यो सगळ्यो नासता. बरोबर. ते मेडिकल कॉलेजान वता, कितें जाता, आमी वी ट्राय खंयच्याच दोतोराक प्रायवेटांतलो किंवा गव्हर्मेंटांतलो आपलो पेशंट दगावलेलो नाका आसता. ही डज इज बेस्ट टू सेव द लायफ ऑफ द पेशंट. बरोबर. पूण जाता कितें, फॉर द रिलेटिव्स दोतोरान कितें तरी चूक केली आनी जालें म्हणून तो रोखडोच प्रेसा कडेन वता. प्रेस ताजी शहानिशा करूंक जाय, खरेंच जालां, कित्याक लागून जालां, एक्सपर्टा कडल्यान ओपिनियन घेवन मागीर न्यूज दिता ती बरोबर. सो दोतोर दिपान सांगता, यू प्रेस जम्प्स द गन. जो कोण रिलेटीव कितें न्यूज दिता ती तर घालून मोकळे जाता. आनी आतां तुमचे हें आसा सोशल मिडिया, हो आतां एक बाण तो सुट्टा. सोशल मिडिया मातशें हांव म्हणना की थोड्यो गोश्टी खंय चुको जाता आसत, कितें जाता, पुणून ओवरऑल आय कॅन गॅरंटी बोथ इन प्रायवेट सेक्टर ऑर इन मेडिकल कॉलेज, दोतोर म्हणटा तो आपले आपूण जावन नालायकपणा पेशंटा कडेन करचो ना, हें गॅरंटी दिता हांव. बरोबर. तो आपल्या परीन प्रयत्न करतलो. बरोबर. आनी सर्टन केसीस आसता जे कडेन बेस्ट ऑफ हँड्स नथींग कॅन बी डन. आनी पेशंटूय खंयच्या स्टेजीर आयला, कितें आयला, तो कितें ट्रिटमेंट दिला, हें बॉडीज आसा, मेडिकल कावन्सील आसा, देर आर कमिटीज, गव्हर्मेंट अपॉयंटेड. हांव एका कमिटीचो मेंबर आसा. सो वेर आमी वी एनालायज. तुमी पळय जेन्ना मेंबर आसतात अशे कमिटीचे, तेन्ना अशे कितले पर्संट दोतोरांक गुन्यांवकारी म्हणून जाहीर केलां? हांव हालींच गेलां, म्हजे कडेन अजून तश्यो स्टॅटिस्टिक्स हांव तुका सांगूंक शकना. कारण आमकां एक मनान कितें आसा, हांव म्हणटा एक जनरल लोकांच्या दोतोरच बॉडीन आसतात,
तेच आपल्या नाही, दोतोराक तूं त्रासान म्हाका कित्याक सांग घालतले? दोतोरान सारकें केलां काय ना तें कोण एडवोकेट बसून सांगतलो तुका? दोतोर केस कसो पडलो? हिस्ट्री बरोबर. तो जे कमिटीन आसता ते आलतू फालतू डॉक्टर्स नासता, सिनियर डॉक्टर्स आसता बरोबर. जांकां एथिक्स खबर आसा, तांकां नॉलेज आसा एक्सपिरियन्स आसा, ते दिता. आनी मेडिकल कॉलेजान ते लोक आसता आनी आमचे लोक आसता. बरोबर. सो अशें न्हय की आमकां जजीसांक कोण डिसायड करतलो. ना पण ही चर्चा हो एक डिबेटेबल प्रश्न, पण तुम्ही एक बरो प्रश्न उपस्थित केलो. म्हणजे आमचे ह्या कार्यावळींतल्यान आमी एक जाहीर करूं शकतात की प्रेसान अशे तरेचे आरोप करतना ताची शहानिशा तज्ञा कडेन उलोवन तो व्यवस्थीत त्या फोरमाचेर हो इशू उपस्थित करचो अशे तरेचे विचारपाक उशीर वतलो. हय. तूं आतां राजू नायक दीप भंडारान कितें गडबड केली ते गोमंतकान न्यूज आयली. आय ओनली एक्सपेक्ट एनी एडिटर टू जस्ट दीप भंडाराक एक फोन मारपाचो. करेक्ट. दोतोर एक्झॅक्टली कितें जालां? बरोबर, सारकें. इतलेंच केल्या पुरो. तुका हाजी याद आसा आनंद दिघे म्हणटा तो शिवसेनेचो व्हडलो सारकें. सिंगानिया हॉस्पिटल ठाण्याक सारकें आयकून घे फुडें कितें जालें. बरोबर. ही हॅड अ फ्रॅक्चर. ही डायड ऑफ फॅट एम्बॉलिझम ऑन टेबल. आतां कितें खंयचो दोतोर वाचयतलो ताका? कोण वाचयतलो? कोण वाचयतलो? बरें आनी फुडें आयक तुजी हॉस्पिटल जाळून उडयलें. हय जाणा. बंद पडलें. तें सिंगानिया म्हण आय एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट अगेन. जाळून उडय. दुसरो डू यू नो एनेस्थेटिस्ट कमिटेड सुसायड. यंग बॉय, यंग एनेस्थेटिस्ट. आनी हे लोकांनी इतलें तांकां नाका केलें ताणें सुसायड केलो बावडे. हे लोक कोण विचार करना की डॉक्टराक कितलो ट्रॉमा मेंटल जावपाक शकता. बेजिकली तुका एक मेसेज म्हाका दिवंक जाय की नो डॉक्टर गव्हर्मेंट ऑर प्रायवेटांतलो आपलो पेशंट सफर जावचो हें केन्नाच मानता. कोणाचें ध्येय नासता. कित्याक ताका परिपूर्ण खबर आसता की कितें जालें जाल्यार पेशंटाचें लायफ वतलें आनी आपल्याय बरोबर तो आपल्याक त्रास जातलो. तर दीस इज ए प्रोफेशनल हेजार्ड. हय, बीग हेजार्ड. ओके. तुका आनी एक खबर सांगू टायम आसा? ना सांग. अरे म्हजो एक फ्रेंडाचें हॉस्पिटल कोल्हापुराक आयकून घे, नवेंच घालता. एक थंय ते खूब आसता न्ही लिडर्स शिवसेनेचे हाजे ताजे ते आसतात न्ही लोकल गुंडास म्हणून ताका किंवा लोकल लिडर्स म्हणून वॉटेवर. कोण सिरियस पेशंट हाडलो, डॉक्टर तुमनी हॉस्पिटल घेतलंय, छान केलंय, हा आमचा पेशंट आहे, हा रुग्ण आहे आणि आम्हाला शुअर आहे तुमच्यासारखे त्यांना वाचवणार म्हणून. जालें डॉक्टर यू हॅपी, ताका काडलो ICUन घालो, ट्रिटमेंट केलो आणि पैशाची चिंता करू नका, तुम्ही सगळं काय होईल ते करा. तो ही वॉज बॅड केस. तो 2 दिवसांनी तो डोस झाला. तोच परत आलो. डॉक्टर काय केलं तुम्ही? त्याला मारला ना. तर बाहेर बघ एवढे लोक थांबलेत, एकदम रागावलेत. ते काही करतील, हॉस्पिटल फोडतील, जाळतील आणि मेला तुम्ही एवढं मोठं बिल दिलंय त्याला कसा करणार? हे जाता म्हणून ॲडव्हान्स पैसे घेतात दोतोर आणि हॉस्पिटलात सामकें. थंय पैसे बिशे दिनासतना ताका बेश्टायलो, पेशंटाची बॉडी घेवन गेलो. पेशंट वॉज बॅड. खंयचोय ट्रिटमेंट दिता आसतना कॉस्ट इज इनवॉल्ड न्हय. सारकें, खरें. सो तो कॉस्ट जर तुका पेशंट मेलो म्हणून जर दिले ना, हॉस्पिटल्स कॅनॉट रन. हे तुम्ही म्हणटा दीस इज ए प्रोफेशनल हेजार्ड. बरे लोक प्रोफेशनल्स तयार जातात, बरी हॉस्पिटल तयार जातात. राजीव, आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल सांगता तुका. ह्या प्रोफेशनल हेजार्डांक लागून, ह्या सगळ्या इश्यूक लागून नेक्स्ट जनरेशन रिलक्टंट जाल्या मेडिकलाक जॉयन जावपाक. करेक्ट. इतले जॉयन जाले की फाल्यां कितें जातलें तें कळना न्हय. बरोबर. सो जर आमकां नेक्स्ट जनरेशन बरे डॉक्टर्स जाय आनी जर नेक्स्ट जनरेशन येवपाक जाय, इन्वेस्टमेंट आनी बरे पेशंटांक जर ट्रिटमेंट मेळूंक जाय, लोकांनी आनी पत्रकारांनी मातशें ह्या संदर्भात एक बरी गजाल म्हणजे नवे कायदे येतात, नवे नेम येतात. कितें बरोवचें, दोतोरांक सुरक्षा कशी मेळटली, तांकां अशे तरेचे जेन्ना पळय परिस्थिती निर्माण जाता तांकां कायदो कसो आदार करतलो, अशे तरेचे खुबशे नवे कायदे आयल्यात. महाराष्ट्रान आयल्यात. सो दीस इज समथींग. गोंयांतूय आसा. सो नॅशनल लॉ ते. सो ह्यो कांय बऱ्यो गजाली जातात. सो ऑफकोर्स कायदे खूब येता पूण ते इम्प्लिमेंट जायना. दॅट्स ट्रू. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट न्हय,
पेशंटांक मनीसपण आसूंक जाय आमकांय आसूंक जाय हे दोन जर शब्द आसा हो एक म्हाका दिसता एक संतुलन राखपाची गरज आसा समाजान त्याच समाजांतल्यान दोतोर आयिल्ले असतात Correct. त्याच समाजान येवपी दोतोर तितलोच त्याग करतात सबंद आपले प्रोफेशनल व्यावसायिक Sacrifice खूप असतात सॅक्रिफायस medical करपी दोतोर असतात सामकें खरें तर ही म्हाका दिसता होच एक टेक अवे आयच्या दिसाचो आसा की दोतोर एथिक्स पाळटात दोतोरांक एथिक्स पाळपाक लावपाक जाय समाजान त्याच भशेन दोतोर जे पळय कितें काम करतात तांची दखल योग्य पावड्याचेर जावपाची गरज आसा मागीर तुमीच म्हाका एक दीस सांगिल्लें की कोवीड काळान जवळ 1,500 दोतोरांनी बलिदान जाल्लें दिस इज ए बलिदान म्हणपाक न्ही हुतात्मे ऑल ओव्हर इंडिया 1,500 वयर डॉक्टर्स लॉस्ट देअर लायफ बिकॉज ऑफ कोविड नाव अगेन अ प्रोफेशनल हेजार्ड सामकें करेक्ट बिकॉज दे गॉट कोविड फ्रॉम पब्लीक तांणी जर घरा दारान आपण बशिल्ले सामकें जाल्यार तांकां जावचें नाशिल्लें सामकें खरें आणि त्याच खातीर आय ऑलवेज से गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया शूड हॅव अ नॅशनल मेमोरियल फॉर डॉक्टर्स इन इंडिया इन कॅपिटल सिटी ऑफ दिल्ली गुड पॉयंट सगळ्यांक to मेमोरियल recognize the sacrifices that doctors have done. दिस इज अ गुड पॉयंट म्हाका दिसता आयचे दोतोर दिसा दोतोरांचें हें सॅक्रिफायस याद करतना आमी हो तुमचो मुद्दय परत लोकां मुखार मांडया की दोतोरांचें जें पळय कितें हो त्याग आनी तांचें जें पळय बलिदान आसा त्या बलिदानाची कदर करपी तांकां सॅल्यूट करपी एक स्मारक दिल्लीन भारताच्या राजधानीन उबें करपाची गरज आसा जावंकूच जाय. तर आयच्या ह्या डॉक्टर्स डेक तुमकांय हांव परबी दितां जे आमचे कार्यावळी पळयतात तांकांय परबी दिवया आनी इतल्यान आमची कार्यावळ सोंपयता दोतोर दीप भंडारी आनी दोतोर गोविंद कामत तुमी आमचे मुजरत कार्यावळीन आयले आनीक आमचे खूब अशे मोल अशें तुमी सजेशन दिल्ले आहात तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा पळयत रावात गोमंतक TV.